मोगाळ बाबा भयणानो, आयच्या नोवेनाचो विशय बागयोन सान फ्रांसीस शावेराच्या देखीन सोमेस्तां थंय फळां बरीत संवाद करुया. मोगलेशनो, जेन्ना आमी संवाद हें उतर आयकता तेन्ना आमची सोजमणी म्हळ्यार डायलॉग. दुसऱ्या धर्माच्या वा दुसऱ्या मोतीच्या लोकां सांगात ती भासाभास करप. आनी सगळ्यान व्हडलो संवाद जो आमच्या गोंयांत आयज घडून आयला तो म्हळ्यार इंटर रिलिजियस डायलॉग, जो हांगा सकाळीं 10 वाजता जाल्लो. आनी ह्या इंटर रिलिजियस डायलॉगा मदें वेगवेगळे धर्माचे लोक आपले धर्माचे खाशेलपण, विविधताय समोरमता. मोगलेशनो, आमी जर संवसारान नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येता मनीस एक जुवो न्हय, आनी हाकाच लागून तो समाजांत जियेता. आनी समाजांत जियेता आसतना ताका वेगवेगळ्या स्वभावाचे मनीस, वेगवेगळ्या धर्माचे मनीस, वेगवेगळ्या जाती कातीचे रंगाचे मनीस मेळटा. आनी जायते फावटी जेन्ना आमी ह्या भावा भयणां लागीं उलयता आसतना आमच्या धर्माची आमी उक्तेपणी परगोटणी कोत्ता आसतना जायते फावटी धर्मा मदें वेगळोचार आसलेल्या कारणाक लागून जायते फावटी दुस्मानकाय ओ हेर दुसरे अणभव आमी पळयता. मोगलेशनो, हाचे विधी तुमकां चड शिकोवन दिवपाची गरज ना, कित्याक आमी आमचो इतिहास पळयलो जाल्यार वेगवेगळे स्वभाव आमकां मेळटा. आनी ह्या सगळ्या संदर्भा मदें एक प्रश्न आमच्या मनांत येता, आनी तो प्रश्न म्हळ्यार आमी खरेपणी संवाद करूं येता. मोगलेशनो, हालींच इंडियेन एक घडणी घडल्या, आनी ती म्हळ्यार उत्तराखंड ह्या स्टेटींत. आनी उत्तरगश गांवांत सिल्कायर हें टनल आसलें, थंय लोक वावर कोत्ताले. आनी 12 नोव्हेंबराचे थंयचर एक उपयोग घडटा आनी 40 कामदार 17 दीस ह्या टनलान शिरकोन उत्ता. आनी हे टनलांतल्यान तांकां भायर सरपाक जायते लोक वावुरता. आनी निमाणे गोंयचे इंजिनियर आसिफ मुल्ला आनी अमोग गोदेकर आनी आर्नल्ड डिक्स हे ऑस्ट्रेलियन हे सांगाती आपल्या टिमी बराबर ह्या लोकांक आदार दिवंक वावुरता. मोगलेशनो, हो जावन आसा खरो संवाद. हो संवाद जिविताचो. ह्या मनशांनी आपणाचो धोरण पळोवंक ना, आपली वेगळेपण पळोवंक ना, आपली जात कात पळोवंक ना, आपलो देश पळोवंक ना, पूण तांणी सगळ्याहून मुखार दवरलें तें म्हळ्यार मनीसपण. आनी सांगाती ह्या मनीसपणा खातीर ते वावुरले. मोगलेशनो, अशे भाशेन आमचो जिविताचो संवाद आमी घडोवन हाडूंक जाय. आमी जो सान फ्रांसीस शावेराचें जिवीत पळयलें जाल्यार तो एक फिरंगी फॉरेनर आसलो, पूण ताणें हाची केन्नाच व्हडवीक धरूंक ना. ताणें दुसऱ्यांक क्रिस्ताचे भाव भयण कशें देखले, आनी हाकाच लागून तो तांच्या सांगाता वावुरलो. आनी तांच्या बराबर ताणें वावरून तांकां ताणें आदार दिलो. आनी हें सगळें तो कोणा लागच्यान शिकलो? हें सगळें तो शिकलो क्रिस्ताच्या सोडवणदारा लागच्यान. आमी पळयतात कशे भाशेन जेजू मनशां मदें अंतर करीन. जेजूचे शीस आसले ते वेगवेगळ्या कार्य कोत्ताले, पूण ताणें तांचे मदें केन्नाच अंतर करूंक ना. ते वेगवेगळ्या स्वभावाचे आसले, तांकां वेगवेगळी असोक्ताय आसली, पूण ताणें तांकां सगळ्यांक एका मनांत मानले. मोगलेशनो, हीच जेजूची संवाद करपाची जिवीत आमी आपणावंक जाय. मोगलेशनो, आमी पळयतात जेजू कशे भाशेन मनशां मदें अंतर करीन. आनी आयज आमी सांत आंद्रेचें परब समोरमता. तोय जालो एक मुनियारी जाणें जेजूक लोकांक दाखयलो. आयज जेजू आमकां कितें करूंक आपयता तर? आयज जेजू आमकां जिविताचो संवाद करूंक आपयता. कित्याक जेन्ना तूं जिवितांतल्यान जेजूक परगोडटाय तेन्ना तुजी परगोटणी ओदीक अर्थाभरीत आनी फळादीक जाता. मोगलेशनो, जेन्ना हांव जेजूचो मुनियारी म्हूण ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार हांवें जेजून दाखयल्या ती वाट म्हज्या जिवितांतल्यान दाखोवंक जाय. देखीक जेजून देव आमचो मोग कोत्ता हें दाखयलें. ताणें न्हयच फकत तें उतरांतल्यान म्हणलें, पूण आपल्या कोन्यांतल्यान आपूण खुर्सार मरून ताणें आमकां सोमेस्तांक
ही देख दिल्या. मोगल इश्टनो, सान फ्रांसीस ऑफ असिसी अशें म्हणटालो, आमी सदांच जेजूचें उतर परगोटूंक जाय आनी गरज पडल्यार आमच्या उतरांचो उपयोग करूंक जाय. हाची समजणी कितें? आमच्या जिवितांतल्यान आमी देवाक जेजूक परगोटूंक जाय. तर मोगल इश्टनो, आयज जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आनी संवादा वेर आमी आमचो नियाळ कोत्ता, आमचें जिवीत जावन ही एक दिकेवंत जिवीत. आमी जोण एकलो आमकां क्रिस्तांव म्हणटा, तर आमी जावंक जाय आनीक एक क्रिस्त आमच्या भावा भयणाच्या जिवितांत. जे परी जेजून दुसऱ्या सवे मोगान वावुरलो, तेच परी आमी मोगाळ जावया. जे परी जेजून दुसऱ्यांची गरज अणभवली, आमी दुसऱ्यांची गरज अणभवया. जे परी जेजू आपणाक उणें करून दुसऱ्यांक आदार दिलो, तेच परी आमी जेजू सारकीं जावया. आनी जेन्ना आमी अशे भाशेन जियेतल्या, तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान आमी देवाचें मिसांव फुडें व्हरतले. आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचे मुणयारी जातले आनी आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमकां दिलां तें मिसांव आमी बरे भाशेन ह्या संवसारान आमी परगोडटले. तर मोगाल इश्टनो, जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता, जिवन जेजू ह्या आल्तारार येतलो, आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. हांव क्रिस्तांव म्हणटा म्हाका, पूण म्हजी कोन्यो क्रिस्ता सारक्यो आसात. हांव म्हज्या ओंठांनी जेजूक वाखाणटा, पूण म्हज्या जिवितांतल्यान ताका गोवायकी दिना जाल्यार आयजतान सुरू करुया. जेजू म्हाका जायते सोयीक दितलो, ह्या सोयीकांचो बरो फायदो काडुया. जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगोटुया आनी ताचे खरे मुणयारी जावया. तर हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत माग.